सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे सध्या मुरगांव तालुक्यात हायवे कुशीकच्या बार्रांचो सर्वे चल्ला। सध्या केल्ल्या सर्वेतली सगळी बार्रां 500 मिटरा भितरच। सो फार आम्ही आता उणेंशी सुमार 300 तेंकोत येयल्या करपा आयल्या। तितून जे आमचे मेजरमेंट प्रमाणे तितून एकूय तितून 500 मदीं भायर येवपा सारकें ना। सगळी चडशी आख्खी 500 भितर येवपाची अशें आमचे नॉलेजी प्रमाणे आमी सर्वे केल्या प्रमाणे आसा। सो तितून कांय एकूय वचपाची सगळी विदीन 500 मदीं येतली मेजरमेंट करता आनी आमी जाय तितले ट्राय करता टायमा भितर जावन दिवपाक। पण इट इज व्हेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट इज व्हेरी कंजेक्टेड प्लेसीस आनी ड्यू टू कन्स्ट्रक्शन्स एंड ऑल इट फायंड व्हेरी डिफिकल्ट बट वी आर ट्रायिंग आवर लेवल बेस्ट टू डू मॅक्सिमम वॉट एवर वी डू बेस्ट। वास्कोतल्या बांदकाम पूल रेल्वे अशा कितल्याशाच कारणांक लागून सर्वेत अडचणी येतात। आमची डिफिकल्टी म्हणल्यार आमचो मार्मगांव तालुको आसा ताका आमकां 3 हायवे लागता। एक 17 लागता, एक 17A लागता आनी एक 17B लागता। आनी जेन्ना आमी हे मेजरमेंट करपा वयता तेन्ना आमकां जायते डिफिकल्ट लागता की मदीं घरे येता, मदीं कन्स्ट्रक्शन चालू आसता आनी बेसपाक व्हेरी डिफिकल्ट जाता। इवन हे सायडसून पळयत जाल्यार मदीं रेल्वे ट्रॅक आसा, ट्रॅका वयल्यान वचपाक चडपाक खूब म्हणजे खूब डिफिकल्ट जाता। इनस्पायट आमी 2 टिमी केल्या कित्याक एक वर्कलोड आमकां जाता तितले बेगीन टायम बाउंड दिल्लो आसा। त्या टायम बाउंडा भितर आमकां बेगीन कंप्लीट करपाक आमी 2 टिमी केल्ले आसा। एक सडा बायणा टेवटेन आसा आनी एक हे सायड तर पूण आमकां डिफिकल्ट जाता। सो फार आमी नियरली 300 क्रॉस 300 क्लोज जावपाक येयल्या आनी नियरली आनी सुमार 50 सुमार उरलेले आसा। एप्रोक्सिमेटली 350 पूण आमची हितून येतली पूण मेजपाक मातशें व्हेरी डिफिकल्ट जाता। ताका मातसो आमचो टायम मातसो हितून हारकून उरले आसा। सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय पठार आड येवपी म्हूण बारकारांक प्रतिक्रिया दितना पासून रडपाक येता। कितको पोसता भुरगीं आमगे बार जा भुरगीं हांवें कितको पोसपाची आमगे आतां गेली सर गोवमेंट मरोन गेली काबार जाली ते गेली सर सांगले गेली सर ते गेली सर तेंचो घरान हांव चलयता तुमगे भुरग्यांक कोण पयसलो हें ना जाल्यार तुमगे काम ना जाल्यार तुमगे भुरग्यांक काम ना काय हांवें कितको पयशी हांवें खंय म्हूण धाडचे चोरून धाडचे लोक बायले येता गोंया काम करता आमगे भुरग्यांक काम मेळना। हांवें कितको सायबन सांगाय म्हाका हांव लिसन्स बंद जाल्यार हांव कितको पोट बसोवन गेलें तुमगे वखदां पयस हांव खंय सो वाटली। सोरो पिवपी खंयच्यानूय पितात। हायवे कुशीकच्या बारवाल्यांची लायसनां रद्द करचे परस पुलिसांनी सोरो पिवपी गाडयेकारांची लायसनां रद्द करची म्हूण बारवाले मागतात। एक्चुअली लायसन्स कॅन्सल करपाचें सांगला 500 मिटर तेज्या परस गव्हर्मेंटान जे लोक गाडी चलयता आनी एक्सिडेंट जाता म्हणटा पळय तांकां हायवेचेर धरून आल्कोमिटर लावन तांकां चॅक करून तांची लायसन्सां सस्पेंड करपाक जाय। हे करतकूच कोण सोरो पिवपाचे सगळे सोरो पिवपाचे बंद जातले आनी हातून एक्सिडेंट कमी जातले। हितून लायसन्स कॅन्सल केले म्हणून हितून उपाय न्ही हो। लायसन्स कॅन्सल करतकूच खूब लोकांक हांगा इफेक्ट जातलो आनी लोकांचे पोटांचेर लोकांक चिंतपा जाय म्हणटा। प्रुडंटा खातीर वास्कोच्यान दिशान परब।